आज आमची 24वी मिटींग जी आज परवरी जाल्ली आहा ह्या मिटिंगेन खुबशे आमी ठराव घेतलेले आसा जेणे करून डेव्हलपमेंट जावपाचें म्हणून पूण थोडेशे गोश्टी आज सेवन जाल्या बद्दल आमकां जे सरकारान हावजान जे आमच्या पंचायत मिनिस्टरान जे आमकां एश्युरन्स केल्ले की बाबा प्रत्येक मेंबराक 50-50 लाख रुपया दितलो म्हणून ते पयशे आमकां आज सेवन जाल्या प्रमाणे ते पयशे आमकां पावोंक ना सो सरकारान पावोंक ना तशेंच पेपरार तेंच्यानी डिक्लेअर केले की बाबा प्रत्येक मेंबराक 50-50 लाख रुपया आणि जेडपीचो पगार 15,000 रुपया जालो हे अशें हे केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना आणि ती आमी सगळे सपोर्ट केल्ले पण जी गोष्ट उरली ती अजून पळय सरकारान ती क्लियर करूंक ना सो हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागता जे पंचायत मिनिस्टरान जे आपले हावजान जे उलयल्ले ते उतार तरी खरे करून दाखोवपाचे पूर्व आमचे जे बील मार्चाक बील जे गेले 5 कोटीचे ते बील आमचे रिटर्न जाल्ले बिकॉज ऑफ आतां एक्झॅक्ट सेवन कित्याक सांगना कित्याक रिटर्न जाले आनी फाटल्या वर्सा आमकां 12.5 कोटी जे सँक्शन जाल्ले ते ह्या फावटी ते वयल्यान 8 कोटी कमी जाल्ले आसा 8 कोटी दिल्ले आसा 4 कोटी तो 4 कोटी कमी जाल्लो आसा सो 50 लाख सोडून घाल प्रत्येक मेंबराक 3 लाख 30 लाखय मेळना सेवन झाला की हा गव्हर्नमेंटान फंड फाटल्या फावटी दिलो तो ह्या फावटी अजून दिवंक ना सो आमी सेव रिक्वेस्ट केला की पंचायत मिनिस्टरा कडेन परत आमचो जो हावजान त्यांनी उलयला त्या हावजान त्यांनी उतर आपले टाकचे आमी तो डेव्हलपमेंट फंड 12.5 कोटी करपाचो आणि जो हावजान तरी 50 लाख उरला ते क्लियर करून घेवपाक एसी एसटी फंड पळय आमकां आमी कितें घेतला म्हणल्यार इक्वल जो फंड आहा न्हू इक्वल मेंबरांक डिस्ट्रिब्यूट करपाचो सपोज एका मेंबराचे 5 कोटीचे काम आहा जाल्यार म्हाजे पयशे ते मेंबराक व्हरपाचे आनी ते काम करून घेवपाचें फुडल्या वर्सा म्हाका तरी दिवपाचें आयज आमची जिल्हा पंचायतीची नॉर्थ रेगुलर मिटींग मंथली मिटींग आशिल्ली जे आमी डेव्हलपमेंटाचेर उलयता कांयच आमी हांगा उलयल्लें आसा दीस इज मंथली मिटींग एज युजल रेव्हेन्यू शॉर्टफॉलाचेर म्हणजे एश्युअर्ड आसता वर्साक तितले कितले आमी गव्हर्नमेंट जितले पयशे दिता तेचेर आमी काम करता कितले अप्रूव्ह असले आनी कितले कमी येयले ना तेचेर हांव सांगूंक शकना 12 कोटीचे कितें 12-12.5 कोटी कितें येवपाक म्हाजे कडेन फायनान्शियल पोजिशन घेवन येवंक ना हांगा न्ही आमकां तशें उत्तर दिवंक शकना आनी एक तुमचे SC फंड कितें तरी कसो तरी एडजस्टमेंटान यूज करपाक SC खातीर फंड SC गव्हर्मेंटान SC डेव्हलपमेंटाक लागून फंड केल्लो आसा 80 लॅक्स नॉर्थ एंड सावथ सो 40 लॅक्स नॉर्थाक घेता आनी 40 लॅक्स सावथाक वयता सो त्या SCचे वॉर्ड आसा त्याच वॉर्डान तो यूज करप डेव्हलपमेंटाक तुमचे एडजस्टमेंट फॉर्मुला कितें काडला न्हू ह्या मेंबराचो अजून तशें कांय ना फक्त त्या वॉर्डानूच पयशे मोडप ते आनी नेक्स्ट इयराचे 8 कोटीचेर हाडला हेंच्यांनी नेक्स्ट फायनान्शियल इयर आतां बजेटीन तरी 8 कोटी गेल्या नॉर्थाक 8 कोटी आनी सावथाक 8 कोटी इट इज बिकॉज Last time ST fund you have been used. Huh? ST fund. I have to check. I don't know.